ಅದು ಬೀಡಿ ಎಳೆಯುವವನು ಅಲ್ಲ. मका कितेंगी मोतीक बेजाराय जाताली. देखून हांव कितें करचें म्हूण म्हाका कळ्ळें ना. सडन म्हाका उडास आयलो. देखून ह्या एक जाग्याक हांव आयलें. हांगा येवन बसतना नागे मोतीक मस्त समाधान जालें म्हाका. हांगा बसतेत आनी हांगाच्या थोड्या भुरग्यांक पळयतेत. म्हाका म्हज्या जिवनांत जाल्लें 50 वर्सां पयल्याचो उडास येता. कितें गे म्हळ्यार हांव इस्कोला वचोन आसतना ल्हानतावनच हांव बालवाडीक 2 वर्सां गेल्या. म्हाका एक 2.5 वर्सांनी इस्कोला गेलां. पूण तें ना गे दीस पळोवंक गेल्यार बारीक कुशेचे दीस ते. बालवाडींत हांव न्हू 7वी बरी हांव इगर्जे इस्कोलांत शिकल्या. बरीं टिचरां, बरें खेळ, बरें लिसांव, बरें वाचूंक. 7वी उपरांत हांव व्हडल्या क्लासीक गेल्या. थंय जाल्यार पुरा बरे खेळ, नवीं टिचरां, नवें शिकोवंक आनी उत्तीम तरांचें लिसांव. तरी तें सगळें मुग्दोवन येताना नागे म्हजे खेळाचें तुमकां गोत्त आसा गे. कितले बरे खेळ हांव खेळटालीं. कबड्डी सांगल्यार नागे म्हज्या जिवाची गांठ. कित्याक म्हळ्यार आमी कबड्डीचें टीम आसतालें आमचें कबड्डीचें टीम आसा नागे SUS इस्कॉल आनी शारदा इस्कूल आनी नारिकोंबू आनी खंय पुरो वेतालीं आमी इस्कॉलाक नांव हाडटालीं, विन जातालीं. तशेंच हांव रिलेंत आसलीं, खोखोंत आसलीं, हाय जंप, लॉंग जंप, थ्रो बॉल आनी नाना तरेच्या स्पोर्ट्सांत आसलीं. ते दीस चिंतना नागे म्हाका मस्त संतोश जाता. मस्त रिब्बानां म्हाका मेळटालीं. त्या टायमार मात्र म्हाका कालेंगे म्हूण कळीत नासलें आनी आमकां त्या दाळा सर्टिफिकेटी बरो मेळनासल्यो. मस्त टॅलेंटवंत मनशां मरी आमच्या जिवान आसलें. आतां पळोवंक गेल्यार नागे आतां प्रायज जालां म्हूण कोणी काल्याक आपयनात. प्रायज जाल्यार व्हडना, टॅलेंटां मस्त आसात. आतां हांव तुमकां सांगतां म्हज्या टिचरांचीं नांवां. हांव बालवाडींत शिकतना म्हाका आशू टिचर आसली. वंदनेंत शिकतना म्हाका कात्रीन टिचर आसली. तिका आमी कात्तू टिचर म्हणटालीं. परतून 2ನೇ क्लासीक येतना कात्रीन टिचर, तिका कात्रीनंत म्हणटालीं. परतून 3ನೇक येतना लुईस मास्टर आलो. 4ನೇक येतना सिसी टिचर आली. 5ನೇ क्लासीक येतना विन्नी टिचर आली. 6ನೇ क्लासीक येतना शारदा टिचर आली. 7ನೇ क्लासीक येतना आमची हेड टिचर आली, सिम्प्रोस टिचर. 8ನೇ क्लासीक येतना सिस्टर मारी ज्यूस आली. आतां ती देवादीन जाल्या. 9ನೇ क्लासीक येतना रामकृष्ण सर आलो. 10ನೇक येतना सिस्टर मारिलवेल आली. ही पुरा म्हजी मोगाची शिक्षकां. ताचे उपरांत हेर पाठां करूंक ही आमकां येतालीं. मस्त शिक्षकांची म्हाका वळख आसा, नांवां आसात.
सगळ्यांच्या मध्ये हांव बरें करून शिकल्या. पूण आतां खंयची शिक्षकाय म्हाका नात. आतां शिक्षका म्हळ्यार वाटेर चलोन येता तो लोक जाला. म्हज्या कडेन उलयता ती तुमी पुरा म्हाका शिक्षका जावन गेल्यांत. तरी वडना, म्हाका आजुनी सगळ्यांची नांवां कळीत आसात. इतली प्रायज जाल्यार सगळ्यांची नांवां म्हज्या मोतींत आसात. मस्त शिकप म्हाका मेळ्ळां तांचे तावन. सडा वचना देवा दिन जाल्यांत. तांचो हांव उडास काडटां म्हज्या मागण्यांत. तरी आनीकी म्हाका सांगूंक मस्त जाय, पूण आतां म्हाका इल्लो वेळ पावना. हांव कट्टींग शिकोवंक एका हॉस्टेलांत रावतालीं. आमी मस्त जाणां भुरगीं. हॉस्टेलाची भुरगीं सांगलें हॉस्टेल लायफ मस्त बरें. आमी रातीक 9 वरां जाताना आमकां न्हिदोवंक धाडटात. त्या टायमार ना गे आमी मस्त उलोवचें. त्या वेळार उलोवंक पुराना. राती एकलो बिडी पेटयतालो आयलो. तो कोण वता राती? ती मिनकोळी सांगतात रातीक पेट्टा पालवाता, पेट्टा पालवाता. काजुळो तो आमकां गोत्ता गे. आमी बिडी पेटयतात आयला म्हूण बाबूत घाली. दुसरे दीस काणगे वार्डनाचें माथ्यार मंद्री दवरनु. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು बीडी एळेवणू अल्ला. तितलें सांगून जातेच नागे ही मांद्री काणयोन नागे आमी एका 8 वरार वताक रावल्ली. 10 वरां बऱ्यां तिणें रावयला आमकां वार्डानीन. आनी सांगता ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಬೇಕು. ती आमची सूख जायना. काजुळ्यान काल्याक त्या रातीक भितर येवचें. आजकाल काजुळय मेळना भुरग्यांक दाखया म्हूण सांगल्यार. आमच्या काळार असली परिस्थिती आबा. हांवें म्हज्या नातवाक काजूळ आयला म्हूण सांगल्याक नागे तो भियान धांवलो काल आयलां कोणना म्हूण. मागीर ताणें म्हजे कडेन विचारलें फायर प्लाय गे मम्मी म्हूण. म्हाका हें पुरा इंग्लीश येता गे. हांवें परतून काजुळत म्हळें. देखून मागीर म्हाका कळ्ळें येंत फायर प्लाय सांगल्यार म्हूण. तशेंच एक फावटी कितें घडलें गोत्ता गे पावसांत. म्हज्या नातवाक म्हळें हांवें वयर टॅरेसाक वचनाका शेळो मांडला म्हूण. हो भियेलो न्ही गे. शेळो मांडल्यार ताका गुतूना कितें गे म्हणून. शेळो मांडल्यार ताणें कांय भिरांकूळ म्हूण चिंतलें जायजें. देखून तो म्हणालो हांव आनी वयर वचना थंय शेळो मांडलो येता. ताच्या उपरांत तो थंय वयर पुरो वचनातलो. आतांच्या भुरग्यांक शेळो मांडला काल म्हूण आतां गोत्ता गे. तांकां इनडायरेक्ट करून सांगल्यार मात्र कळटा. हें पुरा तांकां कळना. देखून तुमच्या भुरग्यांक इल्लें शिकया शेळो मांडल्यार कालें गे म्हूण. तोवळ तीं भुरगीं समजतालीं. भुरगीं पुरा खेळोन आसात ह्या जाग्याक येवून ना गे. मस्त समाधान जालें म्हाका. कितें गे एक तर संतोश जालो. मोतीक इल्लो उजवाड आयलो. देखून हांव भायर सरतां आनी एक नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां मेळटा. बाय.